इजायस प्रवाद्याच्या पुस्तकावेलें वाचप. सर्वेस्पोर अशें म्हणटा, थांबनासतना बोब मार, तुतुरे सारको तुजो ताळो आयकून दी. म्हजे पोरजेक आपले गुन्यांव कळय, याकोबाच्या घराण्याक आपलीं पातकां वळखून दी. आपूण सदांच कायद्यान चलपी आनी देवाची समूर्त सांबाळपी पोरजा जाल्ल्या परी दिसान दीस म्हजे फाटल्यान येतात, म्हजी चाल वळखूंक सोदतात, म्हजे लागीं नितीचे कायदे मागतात. देव लागीं आयलोलो पळोवंक ओत्रेकतात. अशें म्हणटात, तूं आमचो उपास पळोवचो नाय जाल्यार कित्याक म्हूण आमी उपास करचो? तूं परवा करी नाय जाल्यार कित्याक म्हूण आमी उणेपण भोगचें? पळयात, तुमी उपास करतात तेन्ना तुमचीच खुशी तुमी पाळतात आनी सगळ्या तुमच्या रिणकारांक तुमी पिडापीड दितात. उपास करतात त्याच बराबर तुमी झगडी आनी उजोत करतात आनी दोयान आसतना दुर्बळांचेर तुमी मुठी मारतात. आज पर्यंत तुमी केला तसलो उपास करून तुमच्या प्रार्थनाचो ताळो कदींच वयर स्वर्गार पावचो ना. मनशाक दिसभर दूख दिवन मानी भाशेन तकली बागोवन गोणाचेर आनी गोबराचेर आड पडून असलो उपास म्हाका आवडटा जायत. असल्याक तुमी उपास आनी सर्वेस्पराक मानतात तसलो दीस म्हणटात. सर्वेस्परा देवाचें उतर आयकात. म्हाका आवडटा तो उपास वेगळो. ओनितीच्यो सांकली मोडात आनी सोंसूं नजो तो भार पेल्यावेलो काडून उडोयात. धुमाळो सोंसतल्यांक मेकळीं करून सोडात आनी तांच्या खांदा वयलें जूं मोडात. भुकेल्यांक तुमचो उंडो वांटून दियात आनी घोरदार नासलोल्यांक विराड दियात. विंगळ्या मनशाक पांगरूंक दियात आनी तुमच्याच मासा रोगताच्यांक सांडू नाकांत. तेन्ना फांत्या परी तुमचो उजवाड परजोळतलो आनी तुमचे घाय रोकडेच पेकतले. तुमच्या फुड्यांत तुमचें प्रमाणीकपण वेतोलें आनी तुमचे फाटल्यान सर्वेस्पराची मोहिमा. तुमी उलो मारतल्यात आनी सर्वेस्पर तुमकां जाप दितलो. तुमी ताका आपयतल्यात आनी तो म्हणटलो, हांव तुमचेशी हांगाच आसां. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब खालते जाल्ल्या काळजाक केन्नाच तूं पाठ करचो नाय. काकलूत जरा देवा काकलूत करून दाखय. भोव कोनवाळ्या देवा गुन्यांव पुसून उडय. पातकांचें खोत धुवन म्हाका नितोळ तूं कर. रेबांतलो काड म्हाका निर्मोळ करून दवर. जबाब खालते जाल्ल्या काळजाक केन्नाच तूं पाठ करचो नाय. निर्मोळ काळीज रोचून घाल तूं होड्ड्यांत म्हज्या. थीर मोन घडोवन देवा परतून तूं दी म्हाका. तुजे कडचो म्हाका तूं भायर घालूं नाका. तुजो पवित्र आत्मो सायबा काडूं नाका. जबाब खालते जाल्ल्या काळजाक केन्नाच तूं पाठ करचो नाय. तुजे सोडवणीचो म्हाका संतोश भोगूं. उदार मोनान म्हाका तूं थीर करून सांबाळ. पाप्यांक तुजो वाटो शिकयतलो देवा. तुजे सुरशीं पातकी परतून येतले सायबा. जबाब खालते जाल्ल्या काळजाक केन्नाच तूं पाठ करचो नाय.
उद्गार. तुमी जियेतोल्यात जाल्यार बरें सोदात आनी वायट सोडात, आनी सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसतलो. मातेवा पोरमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. जुवांवाचे शीस जेजू सोरशे आयले आनी ताणी म्हळें, आमी आनी फारिजेव उपास करता, पूण तुजे शीस उपास करिनात तें कशें? आनी जेजून तांकां सांगलें, आपणा बराबर न्हवरो आसोसोर न्हवऱ्याचे पावणे दुखांत आसूंक जाता जायत, पूण न्हवऱ्याक तांचे सोरशिलो काडून व्हरचो वेळ पावतलो आनी तेन्ना ते उपास करतले. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे. भाग्यवंत फ्रांसीस शावेराक मागणे. भाग्यवंत फ्रांसीस शावेरा, जेजूच्या मोगान तुजें काळीज सगळेंच लासतालें. देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर परगटूंक देसादेसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव झरोवन मेलोय. ह्या पासत बापान तुका सरकार मोहिमेन भरलो आनी संवसारांत तुजी कूड लेगून पुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिनवासता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोती मागता. जोण्यातल्यान आपणाक जाय तें मागचें. आमचे ओत्रेक बापाक मानता तसले जाल्यार तुजे विनोतीन ते शाती पावय म्हूण मागता आनी सोगटां पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सोवे बापाक वाखणता. आमेन.